बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, एक नवो दीस सोम्यान आमकां दिला आनी ह्या नव्या दिसा सकाळच्या वेळार सोम्या समोर थोडो वेळ करसूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. जेजू आमकां ताच्या सांगातपणांत सदांच सोलोवन व्हरता हें सत्य आमी वळखून घेवया आनी सोम्या जेजूक ह्या बोपूत एवकरिस्तांत पवित्र सक्रामेंतांत आमी ताका स्वागत करया. गावन गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमान करता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको I3 पान संको 112 पेज 112 I3. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 आराधना आनी वंदन करून जीवन हे आमचे सोम्या तुका आमी समर्पिता. ह्या नव्या दिसा सोम्या तुज्या पवित्र हजारपणांत तुवें आमकां हाडलाय. सकाळींचो सूर्य उदोवन येता आसतना तुज्या मुखामळाचो परजळ तूं आमचेर फांकून आसाय.
कालचे राती आमी न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार तुवें आमकां सर वायटा विघ्नान वरात हांव राखून सांबाळलें. एक बरो विशय तुवें आमकां दिलोय. तुज्या आशिर्वादान भरलेलो हो नवो दीस तुज्या व्हडा कृपेन आरंभ करूंक तुवें आमकां फोव केलें. सम्या निरंतरी तूं आमचे संगी रावून आमकां सांबाळताय, आमकां चलोवन व्हरताय. तुज्या कृपेन आशिर्वादांनी तूं आमकां भरताय. जशें कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाटा भितर लिपोवन संरक्षण करता, त्या पिलांक कितें सक्कल गरजेचें तें हर एक वदाकसून दिता. त्याच भशेन सोम्या तुज्या त्या विश्वासी मोगांत तुवें आमकां सांबाळलाय. तुवें आमकां हर एक आमच्या जिवितांत वदाकसून दिलाय. ह्या खातीर सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुजें तें आमचें उपकारी मन, आमचे दिनवाशी काळीज दवरता. तुका निरंतर अर्घां दिवन तुजी स्तुती करून तुका वाखाणून हो सगळो दीस तुज्या हाजारपणांत आमी रावोंक शेता. मोइजेचें तें एक वर्तें किर्तन आमी उडासारता. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता, कित्याक मैमेवोन ताचें जैत घोड्याक आनी घोडे सावाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण. तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटा. म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, ताची वडवीक हांव गायता. तांबडो दर्यो सुख्या धरणेचेर उतरायल्या उपरांत मोइजेन देवाची स्तुती करून केल्लें किर्तन जावन आसा. आमकां आमच्या सोम्यान साबार तराच्या कश्टान वरात हांव निवान, व्हडा संकश्टांत हांव निवान ताणें आमकां चलोवन सांबाळवेला. त्या सोम्याची आमी स्तुती करून ताका अर्घां दिवन गावया गीत. आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संको H 56 पान संको 100. देव बाप तुजो मोग करता, आपल्या गोपान तो वेंगून धरता. कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकाटा पंदा आरावन धरच्या बरी तो तुका आरयता. पेज 100, हिम नंबर H 56. देव बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता. आपल्या गोपान वेंगून धरता, आपल्या गोपान वेंगून धरता. कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावन धरच्या परी तो तुका आरयता. कोंबितीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावन धरच्या परी तुका आरयता. हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया, हालेलुया रे हालेलुया.
दर्यांत उतरून गेली ती परसात तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती परसात सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परसात सुक्या धरणीर सोलून गेली ती परसात इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता इस्रायल परजेक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणा तावन सुडका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणातावन सुटका दिता हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया दिसाच्या वेळार मोडाची सावळी दिल्लो तो देव रात्रीच्या वेळार उज्याचो खांबो जावन चलोन वेल्लो तो देव आकाशांत मानाचे खाण दिवन पोसलो तो देव खडपांत उदक पियोवन दिल्लो तो देव आज तुमकां आनी म्हाका ताच्या मोगांत आरावन धरता ताच्या मोगांत सदांच रावून ताची स्तुती आमी करया ताका वाखाणया दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता दिसा वेळार मोडा सावळी तो धाडता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता रातच्या वेळार उज्या खांबो तो जाता आकाशांत मानाचे खाण तांकां दिता आकाशांत मानाचे खाण तांकां दिता कडपातावून उदक पियेवंक तो दिता कडपातावून उदक पियेवंक तो दिता हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया हालेलुया रे हालेलुया देव बाप तुजो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपान वेगून धरता आपल्या गोपान वेगून धरता कोंबीतीच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरावंदरच्या पोरी तो तुका रायता कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाटाट्या पोवना आरावंदरच्या परितो तुका आरयता हालेलुया रे हालेलुया 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 कीर्तन गरम का सांगता कीर्तन 30 आणि 4 8व्या वळींत सका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक ताका शरण येतात ती सुभागी आज सोम्याक सवरतो मोग साकोवन ताका आमी अर्गां होगलाप दिता पदक जावन आमच्या मदें सबास जन तांच्या जल्माचो दीस आज संभ्रमतात ताणे देवाक अर्गां दितात तांचे संगी मेळोवन आमी सोम्याक अर्गां दिता आल्डन डायस दुबय थावन लिझा पिरेरा सुरत कलतावन रिझल आनी रॉनिन कुलशेकर तावन 50 वर्साच्या जिविता खातीर आज अर्गां दिता हिल्डा लोबो चिकमंगळूर तावन एल्फ्रिडा डोमिंगो थाने तावन तशेंच मिरेल क्लोए पिंटो बेजाय तावन सोम्याचे वर्तें बरें पावन आपल्या जिवितांत अनुभव करून आज सोम्याक अर्गां दितात प्रेसी अंद्रादे
घाटकोपर तावन प्रशांत आनी जॉयस रस्किन्ना विद्या कुटिन्नो बालापूर लीना बरबोजा परेल मुंबई तावन सविता डिसोजा पनीर तावन सोम्याने ह्या आमच्या भाव भयणीक मात्रिणी आमकां हर एकल्यांक ताच्या वर्त्या कुरफेदेनांनी भरला निरंतरीत असो विश्वासी मोग आमकां ताणें दाखयला त्या सोम्याक आमच्या काळजांत थावन एक घडीभर मौनपणी आमी अर्घां दिवया. लुकासो वंजेल अवस्वर 17 11व्या वळी थावन आमी जेजून 10 जाणां खोडकारांक नितळ केल्लें तें घडीत थंयसर वाचता. जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिलान समकतलो. एका हडलें थंयसर तो रिगतना 10 जण खोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या थाळ्यान बोबमान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची खाकूत कर. जेजू मेस्त्री आमची खाकूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकां सियासकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून 10 जाणां खोडकारांक नितळ केल्ल्या ह्या घडींत आमी थोडे संगती समजता. खोडकारांक समाजेंत भोव हीन रितीन पळयताले. समाज थावनूच तांकां भायर घालिल्लें, ताच्या कुटुंबान तांकां जागो नासलेलो. दुसरे मनीस लागीं येता आसतना तांणी आपूण अशुद्ध अशुद्ध म्हूण भोब घालूंक आशिल्लें. असले सक्कल परिस्थितींत हे खोडकार जेजूक मेळोवंक येतात. आनी हांगासर ह्या 10 जाणां खोडकारा पैकी मुखार आमी वचलें जाल्यार समजता हांव थंयसर समारिया घर आशिल्लो, जुदेव आशिल्ले आनी हेरी. पूण म्हाका भाव भयणीनो, समारिया घरा मदें जुदेवा मदें एकामेका संबंद नातुल्लो म्हूण पळयत बसून आमकां सांगता जाल्यार हे खोडकार सांगाता येवन जेजूक उलो मारतात. तांची ती कठीण परिस्थिती तांकां सांगाता हाडटा आनी त्या सांगातपणांत जेजू थावन ते बरेपण जोडटात ताका उलो मारिल्ल्या मुखांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडां, आमची अनवरां सकट आमकां एकामेकां सांगाता हाडटात. आमचे ते कितें भेदभाव आसा, कितें आमचे ते व्हड ल्हान म्हणलो तो मनोभाव आसा, ह्या दुबळो ग्रेस्त म्हणले चिंताप आसा, तें पयस करून सोम्या थंय एकवटान आमी येवन सोम्याक उलो मारता आसतना थंयसर वर्ती अजापां करतात. आनी हें सत ह्या देवाच्या उतरांत थावन आमी समजता. आनी सोम्यान आमकां आज हो अवकाश दिला मोगाच्या भावनो भयणीनो, ताका उलो मारूंक, सांगाता येवन उलो मारूंक. आमचें कितें एकामेका ते मना भेद आसा, आमचें ते कितें सकट भेदभाव आसा, कितें सकट आमकां एकामेकांतल्यान पयस वचचे तसले संगती आसात, ते बोगलेक दवरून सोम्याक एका काळजान एका मनान उलो मारूंक सोम्या आमकां आज आपयता. तर आज ह्या 10 जाणां खोडकारां बरी आमी सांगाता मेळोवन सोम्याक उलो मारया. ताणें उलो मारलो
मेस्त्री आमची खाकूत कर म्हणून ते सोम्याची खाकूत आज आमी मागया आमा पातक्यां पासोत आमकां कोणे सकड मागोवंक सांगलें आसा तांचे पासोत आमचे मदें आशिल्ल्या पिडेस्ता पासोत विविध तरांच्या कश्टा दुखांक वळख जावं दुनियेंत निराश जाल्ल्या बरवसो सोडिल्ल्या पासोत सोम्याची खाकूत सोम्याची दया आतां आमी मागया दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको यम 5 अंको 170 आनी 7 पेज 177 यम 5 दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं हर एक आमचे अस्कत घे आमचे उणेपण सोम्याक आमी ह्या वेळी समर्पण दिवया सबारपट आमच्या जिवितांत विविध तरांच्या बांदपासाक आमी वळख जाता हर एक आमचे बांदपास सोम्याक आमी भेटया आज तांच्या गरजेन उलो मारूंक आमकां सांगलेलें आसा दिपना फेरावो नतालिया आनी ताचें कुटुंब रेशमा कास्तेलिनो कॅन्सर पिडेर घुस्टून आसा सांगता सभार आमची भाव भयणी विशेश तराचे संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्लें आसा तांकां हर एकल्यांक सोम्या समोर आमी दवरया काकुलतीचो सूर्यो जावन असो आमचो सोमी कुरपेचो सागोर जावन असो आमचो सोमी हे आमच्या सर भाव भयणींक ताची कृपा दिवं ते काकुलतीन सोलोन व्हरूं म्हणून आमी मागया काकुतीचो सूर्यो तूं सोडवोन दारा कुरपेचो सागोर तूं पदवेदारा काकुतीचो सूर्यो तूं सोडवोन दारा कुरपेचो सागर तूं पदवेदारा दुनकार तूं म्हाका तुज्या रक्तान दुनकार तूं म्हाका तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका तुझ्या उतरान नितळ कर म्हाका तुझ्या उतरान दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं आमकां हर एक लागीं बोळ मेळचें जावन आसा आमच्या सोम्येंत थावन दावीद राय आपल्या किर्तनान म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें बोळ तस म्हजें खडाप तस म्हजो गवळी तस म्हजो राखणदार आज सोम्यातय आमकां खरो आधार आसा ताचेतून आमकां खरें बोळ मेळटा दैवीक सकत ताचे थावन आमी झडटा म्हळ्यार आमी वळखून घेवया आनी आमकां आमी सोम्याक भेटया आनी सांगात आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक आमी सोम्याक समर्पण दिवया सबार आनी कुटुंबान एकानीक मरना जाल्ल्या वरवीं विशेश दूख आसा
त्या सर कुटुंबाक आमी भेटया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता आमच्या अंतरिला भाव भयणीचो. देवादीन मार्सेल लोबो, सेवरीन फ्रांसिस डिकोस्टा, लिली डिकोस्टा, फिलिप डिसोजा, इग्नेशियस पिंटो, देवादीन बाब जॉन फर्नांडिस, प्रेसिला नाझरेत, फिलोमिना गोम्स, पिंटो कुटुंबांत कोडियालच्या का अंतरिला सर कुटुंबासो संगताच पुलगदनातल्या आत्म्या पासून आमी मागता. सिल्विया डिकोस्टा, शांती नोरोन्ना, जेसिंता सिक्वेरा आनी मागोवंक सांगलेलें आसा. क्रिस्टिना आनी वेस्टर लोबो, देवादीन फिलोमिना रेबेल्लो, लीना आल्फ्रेड मार्टिस हाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासून आमी मागता. देवादीन रॉबर्ट कुटिन्ना, जोसेफ डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासून दोंबिवली टावन. देवादीन कॉसेस लासरादो, जोसेफ डिसोजा, रॉबर्ट कुटिन्नो, सेलिन डिसोजा, विल्फ्रेड कामिल रॉड्रिगस, लिली डिसोजा, जेरोम लोबो, मॅक्सिम पिंटो, पुलगद्रन असल्या आत्म्या पासून मागोवंक सांगला. रोनाल्ड पिंटो, फेरार टावन. सुनीता कुटिन्नोच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासून आमी मागता. देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना, जुलियन आनी कार्मेलिन फर्नांडीस, अल्फोन्स डिसोजा, चार्ल्स रॉड्रिगस, अल्फोन्स आनी तेरेसा डी सिल्वा, देवादीन कार्मेन डी अल्मेडा, माग्दलिन मेनेजिस, विक्टर सिक्वेरा, लिली आनी ग्रेगरी कार्वालो, मार्सेल पेरेरा, जुली डिसोजा आनी एंजेला वास, एर्मिटा मेगल, मुंबई टावन. देवादीन एंटनी आनी क्रिस्टीन डिसिल्वा, देवादीन जोसेफ आनी ट्रिजा क्वाड्रस. हे आमचे सर भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. ससनसो विशेव हे आमच्या सर भाव भयणीक आमी मागया. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार, पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार, पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार. हात उबारून आयला तुजे मुखार, हात उबारून आयला तुजे मुखार. वेंगेंदन म्हाका कर तूं साल्वार, वेंगेंदन म्हाका कर तूं साल्वार. दया दाखय जेजू, फातकी जाल्ल्या मोचेर तूं, सुटका लाबये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू, फातकी जाल्ल्या मोचेर तूं, सुटका लाबये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सुटका लाबये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सुटका लाबये जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. समय मुखार आमकां समय खालती करुया. दिमी मोडून व सात जला सस्तांगी प्रणाम करून समयाचे बेसांव आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीत आमी कड्या. सुम्याक दिनवासुया बुकांत A11 पेज 19. Orto Santo Samta Asbokta Somya Mandiran Tya Riktana
बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां कर गांदिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता भक्ती सौम्या आमी आयल्या तुजे सरशीन काकुळटा आमचे दयेन तूं दाखय पावनय म्हणून आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातीजिनी परतो संतोश आमकां आज भोगता सौम्या मंदिरांत त्या रिताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां कर गांदिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमचे मदली एक स्त्री देवान तिका विंचलो मोगान विंचून काडलो आनी महिमेवन तिका केलो तर संतोश भरीत जावया आनंद भरीत आमी जावया मोगाचे न्हू आयचे दिसा आमी सेंट अल्फोन्सा हिचें फेस्त आचरण करना साव इंडियांत सांज जाल्ली ही पयली स्त्री जावन आसा पयलो सांत इंडियाचो जाल्लो आसा गोंजाला ग्रासिया वासायचो केवल 36 वर्सां प्राय तिची जिणी जावन आसली आनी ह्या 36 वर्सांनी तिणें जेजूक संपूर्ण तरान साक्ष दिली ताचो मोग सर्वांक प्रसार केलो विविध पिडेन ती व्हडली TB तिका जाल्ली मागीर मलेरिया हो ताप येवन त्या तापांतच ती मरण पावल्ली पूण ह्या पिडेच्या काळार तिणें देवा थंय भावार्थ सांडूंक ना जेजून सांगिल्लें आसा सर्गींचें राज एक मोलादीक दिरवें एक विशेष मोती जावन आसा आनी सिस्टर अल्फोन्सान हें दिरवें हें मोती आपणावच्या खातीर संपूर्ण तरान आपणाचो त्याग केलो देवा पासत आनी पेल्याच्या सेवे पासत ती संपूर्ण तरान जियेली तिचें मार्गदर्शन घेवन तिचे बरीच आमची जिणी जियोंक देव आमकां कृपा दिवन दी प्रत्येक जावन ह्या कश्टांच्या वेळार कोरोना व्हायरस आमच्या मदें आसा आनी साबार तराच्यो पिडा शिडा आमचे मदें आसात ह्या वेळार देव आमकां ताच्या भावार्थांत जियोंक आमकां फावो करून दी आनी ताची कृपा आनी बेसांवां आमकां सर्वांक लाभोवन दी आतां भावांनो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसने मागून संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच सांवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या काकृत कर सौम्या काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर
सोमिया काकुक सोमिया काकुक प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, सांत अल्फोन्सा तुझे भाग्यवंत कुवारीक सर्गींच्या देण्यानी तुवें भरली. तिचे देखी फरमाने भावार्थासो आनी मोगासो रस्तो धरून तिच्या संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमी पावो. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोयजे सोल्ल्या शासनाचो फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची खात भर जळटाली म्हूण तो नेनासलो. आरोनान आनी सकट इस्रायलितांनी मोयजेच्या मुखामळाची खात भर जळटाली तें पळयलें आनी ताचे लागीं वचोंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोयजेन तांकां आपयलें देखून आरोन आनी समुदायाचे सकट फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मोयजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल परजा ताचे लागीं गेली आनी सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर दिल्ले सर उपादेश ताणें तांकां सांगले. तांचे कडेन उलोवन जाताच मोयजेन आपलें मुखामळ एका तुवाल्यान धांपलें. जेन्ना मोयजे सर्वेस्परा कडेन उलोवंक ताचे सदरेक वेतालो तेन्ना तो भायर येसर तुवालो काडतालो. भायर येताच जें कितें सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें इस्रायलितांक सांगतालो. मोयजेच्या मुखामळाचो फर्जळ इस्रायल फर्जा पळयताली. उपरांत तो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक परत वेच्या पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांयां तळा मुखार सरपडून आराधन करा. खरोच तो पवित्र. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या याजका मदें मोयजे आनी एरोन आसले. तांचें नांव उलो मारतल्या भितर सॅम्युएल आसलो. सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलेल्या वेळी तो तांकां जाप दितालो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या खांब्यांत थावन तो तांचे लागीं उलयतालो. ताची कुशी करन ताचे उपादेश पाळन ताका तांणी वन दिलो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वन दिया. ताच्या पवित्र दोंगरा मुखार सरपडा कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांच्या जम्याक म्हणालो,
सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पोवन दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता. उपरांत संतोशान वचून आपले आसबोदी सगळे विकता आनी ते शेत मोलाक घेता. देवाची रास म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका चौकारा बरी. शेड मोलाचे एक मोती ताका मेळटाच तो वेता आनी आपणे आसबोदेक सगळे विकून ते मोती तो मोलाक घेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनो सर्गींचे राज, द किंगडम ऑफ गॉड, इज लायक ए मोलादीक दिरवें. ते एक विशेष मोती जावन आसा. आनी सांत आल्फोन्सा हे मोती आपणाय जय, हे मोलादीक दिरवें आपणाय जय म्हणल्या भाशेन आपणाचें सगळें जिवीत ती जियेली. तिणें सांगिल्लें आसा, जशें गोवांचो एक कण मातयेंत पडोवन मरना जाल्यार तो जिवीत दिवंक शकना, तशेंच जावन आसा आमचें मनशाचें जिवीत. हें एक गोवांचें खण देवान आमकां एक व्हरतें देणें जावन दिलां. हें आमी मातयेंत पडोवंक सोडी जाय. थंयसर तें नाश जावन वचून नवें जिवीत येता म्हणसर आमी आमचें जिवन जिवंक जाय. आनी अशेंच जियेल्ली जावन आसा सांत आल्फोन्सा. 30 आनी 6 वर्सांच्या तिच्या अवधेंत तिणें आपणाकच पेल्या खातीर संपूर्ण तरान खाली केलो. तिणें ती मागिल्लें आसा जेजू लागीं, गिव मी पेन ओनली इन द नायट so that others may not see my suffering. सुम्या देवा, म्हाका केवल रातीक मात दूख दी, बेजाराय दी. कित्याक म्हळ्यार हेरांनी म्हजी बेजाराय पळोवंक म्हाका आशा ना. तितल्या व्हडा फातयेन ती देवाचेर फातयेवन जियेल्ली चली जावन आसा. कांय वर्तेपण तिच्या जिवनांत तिणें कांय करूं ना, व्हडलीं व्हडलीं गणितां तिणें करूं ना, पूण आपल्या साद्या जिणे वरवीं एक बरी शिक्षकी जावन तिणें मस्त भुरग्यांक मार्गदर्शन दिल्लें, तांकां बरी वाट दाखयल्ली, देवाच्या वाटेन वचोंक तांकां उलो दिल्लो. असलीं ल्हान ल्हान कृत्यां करून तिणें देवाचें राज हांगासर केरळांत परगट केल्लें जावन आसा. एक फावटी केरळांतलो एक बिस्प मलेरिया पिडेंत कश्टून आशिल्लो आनी ही खबर सांत आल्फोन्साच्या कानाक पडटा. त्या दाळा ती संपूर्ण तरान दिंबेर पडून त्या बिस्पाच्या बऱ्या भलायके पासत निरंतरी मागता आनी तिच्या मागण्या वरवीं तो बिस्प थोड्याच दिसांनी संपूर्ण तरान बरो जाता. आनी ताच्या उपरांत त्याच बिस्पाक आयिल्ली ती मलेरिया पिडा सिस्टर आल्फोन्साचेर येता आनी ती ह्याच पिडे वरवीं मरण पावता. आनी हरी एक घडी तिच्या तोंडार हांसो आशिल्लो, संतोश आशिल्लो, दादोसकाय आशिल्ली. ती पिडेंत वळवळटनाय तिच्या समुदायांत वचून कितें सेवा दिवंक जाता ती भोव खुशेन ती करताली. असली जावन आसली तिची जिणी. मोगाच्यानो असली जिणी जिवंक आमकांय देव आयच्या दिसा उलो दिता. संपूर्ण तरान पेल्या खातीर आमचें जिवन समर्पण दिवंक आनी
पेल्या पासोत सदांच मागोंक हें आमकां सर्वांक करूंक जाता. पेल्याच्या बऱ्यापणा पासोत बऱ्या भलायके पासोत आमकां सदांच मागोंक ती आमकां उलो दिता. थोडो वेळ मावन रावन तिका आमच्या इगज मातेक एक मोलादीक दिर्वें जावन दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी तिच्या वाटेन चलोवंक जाय ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. हुंड्या संगीन घे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका हे बापा सर्गींच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजीर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावंक आमी भोव आशेता हे बापा सर्गींच्या. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें तेसावां सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, भगवंत आल्फोन्साच्या परबे दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणा जिवनपणाचो यज्ञ समर्पिता. ताचे सक्तेन पोरण्यो संवसारी जिणेच्यो साली सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताचे वाटेन आमकां सलाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर्पदुदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजून भेटयलें त्या भक्तां पासत तुका विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पयतपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Păvită-l baranso serves por tu. Sărgani संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारावतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर्स आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे मागीर सांगाती सांत जुजेती सोपोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनाडामेर्स, आमचे येसुडीचे सर मार्तीर, सांत अल्फोन्सा, भगवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे उशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नान वारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे फर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच भलायकी मेळटली. गीत संको E38 पेज 214.
सगळ्या काळजांचो मिया तुका नावाळता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुजेंच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विने आमचे हे जिणे तुजेंच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विने अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंता खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां रोज हजार सायमन हांव पतयता हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तून प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें तुका हांवें पयस सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पतयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू जेजू तुजे आनी म्हजे मदें तुजे आनी म्हजे मदें केदींच वेगळो सर जावंक सोडी नाका केदींच वेगळो सार जावंक सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आल्फोन्साचे देखीवंत जिनियेचो उगडास करून तुज्या एकल्या सुपुताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या ताच्या बळान संवसारांतल्या चंचल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गान थीर रावंक आनी अशें सर्गाक एक दीस तुका रूप बगूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गिसंको F10 पेज 221 मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे भोळा रास तुझे परगडता तुझ्या मोगा तुझ्या काळीज मोजे लासता सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगट